याज्ञिका की औकात देऊन गायन घेऊया A26 पेज 13. Soria, Donia de Fort, Wakanuya, Anonato, Dakasoya, Daronatu, Doropadonia, Chivitatu, Zorudonia, Kapurya. What the good to Sharajat Korun Babu Taronatu Rapadonia Chivitatu Sorudonia Amkapurgyam Tuwadakud to Sharajat Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो आमचे इंतेसाम मागतांव आर्गां दिवन दिन वाचून एल्टन फेर्नांडीस आमचे एक एकल्याचे मागणे ह्या बलिदानांतल्यान भाग्योन आंतोनीची मोजत घेवन आमी जेजूक बापाक कुबारुया मागुया शांती खातीर मागुया ह्या उत्सवीक वर्सान आमी आसाव आमी ह्या बोरवाशान वाडोंक आनी तेच बरोबर जायतें बरें आमी देवा लागच्यान घेतना एकामेका सोवे आमी तें करूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं देवाचें उतर आमकां ह्या दिसांनी तयार करता पळयता आमी आमचो भावार्थ कसो आमी परगट्टा हे मिसांव आमच्या पवित्र स्थानान आमकां मेळ्ळा खरेंच आमी दुसऱ्याक तो दितना आमी भावार्थाची आमी बरें जिवीत बांदून हाडटलीं भाव भयणां आमी जाता आमचो समुदाय घट करतलीं तयार जातना ही बेटेक आमच्या पातकाचो उगडास करून दूख धरुया सुगली बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध व्हड अपराध ह्या पासत भागिमोन सणांत आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया
बापा तुवें लिझबोवाच्या बागिवोन आंतोनींक खऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतियोके आनी आयकोनेतान थोडे जुदेव आयले. परजेक खोबडावून ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण सजमून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले. तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसरे दिसा तो बारनास बाराबर देर्बेक गेलो. देर्बेक शारांत शुभ वर्तमान परगोटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लेस्त्रेंतल्यान आनी आयकोनेंतल्यान आंतियोकेक परतले. ताणें शिसांक गोठाय दिली आनी बावार्थान ती राव म्हूण सांगलें. दुसऱ्या देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एक पवित्र सभेक ताणें जाणटे नेमले आनी मागणे आनी उपास करून जाचेर ताणें विस्वास दवरलेलो ते सोम्याचे आदीं तांकां केले. पेर्सेदिया प्रांतांतल्यान ते पानफेल्याक पावले. प्रेगा गांवांत देवाचें उतर परगोट्टोस ते आल्तेलियाक गेले आनी थंय तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं हे शारांत ताणें सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थांनी तांकां देवाची मजत मागूंक तांचे हातांत घाले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक ताणें एकठांय केली आनी देवाक आपणाक केल्ले तितल्यांची खबर तांकां दिली. आनी कोचे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसांक बरोबर ते थंय जायतो काल रावले. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटीची महिमा गाजोवंक. सगळीं म्हणुया. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोवंक. तुवें रचलाय ते सगळेंच तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजे वर्धन करूंक तुजे राजवटीची महिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गावचूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्तीक कर्तृत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत महिमा कलीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोवं. म्हज्या तोंडान सदांच आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताचे पवित्र नांवाची सगळ्या रचनांक स्तुती करूंक सासनाच्या सासनांक. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोवं. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Sorvespora Suisu Sorvespora Suisu Sorvespora Suisu
कोश्ट मरण सोसूंक मेल्ल्यांतलो पुनून जिवन जावंक आनी वशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्तान घडोवंक येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वळतो मान. महिमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उत्सांबळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरशीं वेता म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसलेत, कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरूंक आतां हें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बाबाचो मोग कोत्ता आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वळतो मान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमकां देवाचें उतर दिता द मिशनरी डायमेन्शन. आमच्या पवित्र स्थानांतल्यान आमकां सगल्यांक तें फावो जालां. आमी सगळे मिशनार. ह्या पास्कांचे परबेच्या दिसांनी आमी आसाव आनी आमकां देवाचें उतर बोगोर बोगोर उगडास कोत्ता की जेजू जिवोन जाला आनी ताणें जैत व्हेलां मोरणाचेर, पातकाचेर आनी कोश्टांचेर. आनी तो देवाच्या उजव्याक बसला. सगली पदवी ताच्या हातान. तो ओरोंब आनी शेवट आनी ताच्या हातान चावी जिविताची आनी मोरणाची. कशें आमी ह्या पुनर्जिवनपणान वाडटा? खरेंच आमकां आसा हो बोरवांचो, आमकां आसा बावार्थ. ह्या जेजू सोवे आमी रिगून आसाव, रोमलेलीं जाल्यार खरेंच ह्या बावार्थान बोरवाशान बोल्लेलीं आमी जातलीं, कित्याक आमी जेजू बरोबर जिवीं. आमी जेजू बरोबर जिवीं. मेलांव जाल्यार कुडीन मेल्याव, पूण जेजू बरोबर आमी जिवीं. आनी तेच बरोबर तो आमकां ह्या आमचे कुडींक आपली कुडी सारकी जिवंत कूड दितलो. ही बसावणें ताणें आमकां केल्या. दस कितली आमी ताचेर पातयेता. ह्या दिसांनी आमी पळयता पावलू आनी बार्नाबास हे शीस ताची मिसावांची यात्रा करतात. वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवतात, पूण भोंवून भोंवून दुसऱ्या गांवांनी आंत्योकीक येतात. आनी आंत्योकीक येवंक सोंपें न्हय, कित्याक थंय ताका धरल्यात, मारल्यात, बुडयल्यात. पेद्रूक आमी पळय आयज जोरून भायर व्हेला शारा भायर आनी धमकी दिल्या, येनाकात म्हूण सांगलां. भेंकडायल्यात, तरी आसतना येतात. कित्याक लागून येतात? कित्याक कितें तरी बरें थंय ह्या बावार्थ्या सवें तांणी अनुभवलां. धमकी आनी हो तांचो मार तांकां कितें जातलें तें पडोंक ना. आनी
येतात आमी पळयता थंय जाणटे नेमतात फुडारी नेमतात तांणी हो बाबार्थ हे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आनी त्याच बरोबर हो तांचो समुदाय गोट करूंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां हे सगल्यांक मिसांव आसा. आमी आमचो समुदाय आनी आमचे समुदायान हो बाबार्थाचें आमचें जिवीत आमी कशें बांदता. जायते कोणे आमचो समुदाय एक एक आमचे फिगोर्जीन आसा पळय तो आमी पळयता बरो आसा जाल्यार दुसरो तितलो बरो ना. जायते आमचे फुडारी बरे आसा दुसरे आमचे फुडारी आमी जो समुदाय बरो ना तांकां त्रास पडटात. मागीर मातशें कितें आयकोचें पडटा तेन्ना हो आमच्या फुडाऱ्यांचो बाबार्थ आनी तांचें काळजीदारपण हें फुडो करूंक कोश्टांक कितलें गोड जाता. म्हणटच देवाचें उतर आमी पळयता पयलीं पवित्र सभा बांदून येतात आनी शीस जेन्ना जोडी मोडी वेतात आनी पळयता हांव पावलूक आनी बार्नबासाक काय बरें. म्हणटच ते अंत्योक्योचो समुदाय बांदतात बाबार्थान देवाचें उतर परगटूंक तांकां सांगात दिवन आनी त्याच बरोबर समुदाय तांचो गोट करूंक अशी वाडोंक हे देवाच्या उतरांतल्यान आमी उत्तेजन घेवया, उजवाड घेवया. कित्याक आमी पळयता देव आसा आमच्या एकल्या सव्यान त्याच बरोबर अदीक ह्या समुदायाक जिवितान. दुसरें आमी पळयता कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळें पळयलें जाल्यार ते ह्यो आरेन दोल्लेल्याक पावलू बरो करता, पेकोणी दिता आनी ती सगलीं जाणां ताका देव म्हणून घेतात आनी योद करूंक सोदतात, ते ताका आडायतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी येता जाल्यार बो करून ह्या भाग्यवंताची मोजत मागूंक पेकोणी घेवंक. आमकां हिलर्स आसात, प्रिचर्स आसात, जायते आमचे एके भाशेन आमी रेतिरांक वेता बरें आनी येवंक जाय आमी विथ दॅट हिलर्स एंड प्रिचर्स. आनी आमच्या भाग्यवंत आंतुनेचे मोजतीन कोणाशीन जेजूशीन. कित्याक सगल्या भाग्यवंतान बोट दाखयलें जेजूक, वाडले जेजूच्या जिवितान. आनी अशें आमी जेजूच्या जिवितान येता with the healers and preachers and with the saints जाल्यार आमकां पेकोवणी दिता तो जेजू आनी ही पेकोवणी आमची गोट उत्ता. नाजाल्यार आमी पळयता आमी रेतिराक वेता वी गो टू द प्रिचर्स एंड हिलर्स एंड सेंट्स आमी मागीर गोवाय दिता बरी जाली म्हणून, पूण आमची पळयता आमची पेकोवणी वेता. कित्याक आमी खऱ्या ह्या आमच्या खरी आमकां पेकोवणी दिता आनी कोण दिता वो जेजू दिता, बाब दिता, पवित्र आत्मा दिता. ती पेकोवणी तांची शीन घेवंक आमी निसरून पडटा, सांडटा. जसो आमकां खोरी पेकोवणी दिता बाब, खोरी पेकोवणी दिता जेजू, खोरी पेकोवणी आमकां दिता पवित्र आत्मा. म्हणटच आमचे हिलर्स, प्रिचर्स, सेंट्स दे आर एन इंस्ट्रुमेंट, बट वी कम टू देम टू जीजस. इफ वी कम जाल्यार खरेंच आमची पेकोवणी जाता, आमच्या काळजा मनाची, आमची कुडीची, आमच्या सगळ्या कोश्टांची. सो लेट अस कम टू जीजस फॉर दॅट टच, फॉर दॅट हिलींग. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता पावलूक आनी बार्नबास इतली आगोडाय आसतना, कोश्ट आसतना ते अंत्योक्येक येवंक आनी हो बाबार्थ परगटूंक ते सोडिनात. द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे आमचे मिसांव फुडें वतना जेजूक आमी परगटतना आनी जेजूची बरी खबर आमी आमकां आनी एकामेकाक दितना आमचें कितलें जिवीत सुसेगाद रावपाचें. ओ पावलो भाशेन, बार्नबासा भाशेन आनी दुसऱ्या शिसा भाशेन, आपोस्ला भाशेन आमी ह्या कोश्टांक फुडो करून, त्याग करून, सॅक्रिफीस करून आमी जेजूक परगट्टा आनी हें देवाचें राज बांदता. कित्याक हें देवाचें राज बांदूंक सोंपें न्हय, पूण ह्याच कोश्टांक फुडें करून आमी बांदूंक गरज. भाग्यवंतांच्या जिवितान तशें जालेंच. ताका पवित्र सोबेची शिंकोण दितना त्या काळार त्रास पडलेत, आगोडाय पडलीच, पूण ताणें सोडून दिवंक ना, गोट रावलो, परगटीत गेलो जेजूक. शिबोर्दो मनान आमी नियाळटा पळयता आमी जेजू शांतीची खबर करता. हांव दिता ती शांती तोखतेली म्हणटा तो. संवसार दिता ती तसली हांव दिना. आनी तीच शांती आमी जेजूशीन पळयता. कित्याक
जेजून कोस्ट सोंसलेत आनी हे कोस्ट वतना तो आमकां शांतीचो राजा म्हणून परगोट जाता. कांयच ताणें एके भाशेन उल्लेख केलो ना, बोबाट केली ना आनी म्हणलें ना, उगीच वेलेत. कित्याक ताची सवय ही तोकटेली शांती आसली, भितरली शांती. आयज आमी पळयता खंय खंय भोंवता, कितें कितें कोत्ता, खरेंच ही शांती आमची सवय मेळूंक आनी तोगूंक. पूण संवसार दिता ती कोत्ता आमी. खरेंच आमी जेजूशीन येता आनी कितल्या बावार्थान येता, बोरवाशान येता आनी खरेंच आमी जेजूशीन येता, जेजू सवय, जेजू भितर, जेजू बरोबर, जाल्यार आमी खरेंच ताची शांती घेता. ह्या संवसारान आनी आमच्या कश्टांनी, आमच्या निराशीपणान आमी एके भाशेन आबूज जावची ना, पूण आमी शांत आसतले, थोंड आसतले आनी कितें तातूंत आमच्यान शिकूंक जाता आनी कितली आमी जेजूशीन वाडोंक जाता हें आमी पळयतले. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव थोडोच वेळ तुमचेशीन आसा, हांव बापाशीन वेता. म्हणटच तो आमकां बापाशीन वेता जाल्यार शारोती पाठयतलो, पवित्र आत्मो. वो आत्मो आमी घेता जाल्यार, ह्या आत्म्याक आमी बोगोर बोगोर उलो मारता जाल्यार हो शांतीचो आत्मो हेच देवाची शांतीन, जेजूचे शांतीन तो आमकां बोधतलो. आमची काळजां, आमची मोनां नाजाल्यार आमी पळयता, नाजाल्यार आमी शांतीची न्हय. आमी बोगोर बोगोर ह्या देवाच्या आत्म्याक उलो मारूंक गरज. होच देवाचो आत्मो आमकां शांतीन बोधता. म्हणटच ही देवाची शांती घेवन आमचें काळीज मन आमी थोंड करूंक जाता, शांत करूंक जाता. वेगवेगळ्या आमच्या वातावरणान, वेगवेगळ्या आमचे परिस्थितीन, तेन्नाच आमकां शांती देव दिता. ती संवसार दिता आनी म्हाका कोण म्हजो आसा तो दिवचो ना, देव दितलो ताचो आत्मो. आनी तिसरे सुवातेर ताणें आपूण म्हणटा संवसाराचेर जैत वेला. हो संवसाराचो अधिकारी आसा, ताच्यान ताणें म्हजेर कांयच करूंक जायना, जेजून संवसाराचेर जैत वेला. म्हणटच आमी संवसाराची जाल्यार हो देंवचार आमकां नाचयतलो आनी देंवचार आमकां आपणाक जाय ते वाटेन वतलो. पूण ह्या संवसाराचेर आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू बरोबर आमी जैत वता, दर एके घडयेर आमच्या पातकाचेर, आमच्या कश्टांचेर आनी दुसरे आमचे कसली आगोडायेचेर, जाल्यार आमी पळयता आमी जेजू बरोबर आसा. जेजू बरोबर आमचें जैत, हे जेजूक आमी घेतले. तो आमचो आदार, तो आमची गोठाय, तो आमचो आदार, आमची गोठाय. आमी जावंक मिशनार. मिशनार म्हज्या गोराब्यान, समुदायान, म्हजे पवित्र सभेक वेंग मारूंक, हांवें वावराक पवित्र सभेचे वेंग मारूंक आनी देवाचें राज बांदूंक. दुसरे सुवातेर तो म्हजो आदार, तो म्हजी गोठाय, हें ताचें मिसांव हांव फुडें वतना एके भाशेन हांवें हें जिवीत बांदून हाडूंक ताचेशीन आनी तेच बरोबर एकामेका सवे. जेजूशीन हांव जिवीत बांदतलो जाल्यार म्हाकाय एकामेकाशीन म्हजो समुदाय हो बांदूंक जातलो. आनी तो म्हजो आदार, तो म्हजी गोठाय. जेन्ना हांव ताका घेता जाल्यार हांव जाता शांतीचो, हांव जाता ताच्या आत्म्यान भरलेलो आनी हांव जाता ह्या संवसाराचेर जैत वेलोलो. उबी रावया. आज जोडुया. देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां. आमच्या काळजान मनान तें घेवन आमचे मागणे आमी बापाक उबारुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर एका मनशाक काकलुतीन आनी दयालयेन वेगोवंक जेजू सारकेले मोगान भरलेली काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. Viశ్వాసాన్ కేలే, ఆచే
देवाची भक्ती फकत आमी वंटांनी करिना जावंक, पूण सगळे आमच्या मनान आनी काळजान ती करूंक ताचोच आदार ताचे लागीं मागुया. Mogal Papa, Royal Distam Chirka, Viswasa Kelle, Amche Magdeya. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक, तशेंच आयचे इतेसां भेटयतल्या एल्टन फेर्नांदीस हाका भागिवोन दातोनीचे विनवणेन शुभम आशिर्वाद फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. Mogal Papa, Royal Distam Chirka, Viswasa Kelle, Amche Magdeya. बापा, आमचे मागणे आमी तुका केलां. तुजे पवित्र आत्म्यान आमकां बोल. तुजी शांती घेवंक आनी सगल्यांक आमी तुजे मिशनार जातना शांतीचे दूत आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C1 पेज 28. Amche donak tu baru, sorves porak betoya. Amche dole uparun, deva var poloya. Amche kali subarun, deva kalsak meluya. Tacha moga sarkosa, amso mogupuya. Dunia tujuh spore bona, harta dunia saya gana, satli ruklit satayamka, jivi dubingana biuna. Amche donak tu barun, sorves porak betoya. Amche dole ubarun, deva var poloya. Amche kali subarun, deva kalsak meluya. Tacha moga sarkosa, amso mogupuya. मोच्या बाबा भणीनो, हे आमचे बलिदान सोर पगेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाथे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, जेजूच्या कोश्टा मोदनाच्या समर्पणान सगल्या संवसाराच्या पातकांचें बोगसणें तुवें आमकां व्हडे दोयाळायेन फावो केलें. तीच भेटोवणी आमी भाग्योन आंतोनीच्या दीस समोरमतना तुका भक्तीन समर्पितांव. ती तूं मोयपासान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगळीं हात जोडून ह्या गितान देवाक वाखाणून म्हणुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. तुज्या भक्तां सोबे तुका मोहिमा मेळटा.
कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमे तांचे जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावून जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणें आमचे ओसोकतायेक धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जोयत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान. बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलो देवदूतांचो दोलबार. देखून सगल्या तुज्या दुतां भोगतां बरोबर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचें बोगसणें मेळूंक तुमचे पासत सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo kurt porkotuja. Jesu mio dokata, ani ekasitle pieta, idle poti tu voi bawani sor, ami tuche moron porkota. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो पुनर्जिविताचो आमी भोगतेपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
बापाके प्रीतवेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर लियो आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिक वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोय पुनर्जिविताचो बरवासो धरून मेल्यान आनी तुजे इश्टागुतीन मरून गेलेल्यांक सगल्यांक तुजें सूख फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दोता आनी स्वर काळितका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा बापा कुलो करून ताचो आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी शांती दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परवाशान आमी ओंत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकादांतली आमकां वाटाय कित्याक रासोती पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सगळीं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटली शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्ताची कुम्याच्या वेळार आमी गायन घेवया D5 page 49
Duka poliong bukong Angka sakoi Jesus Istadovo mundo Istadomro soro Shuka Jesus chigu Tace civerogo Vartace dole Apka tudi Jesus Duka poliong bukong Apka sakoi Jesus Vartace dole Apka tudi Jesus Duka poliong bukong Apka sakoi Jesus Duka poliong
zaguj Jezu, powartacie dole, amka to di Jezu, duka polju Bogu, amka zaguj Jezu. उभी राहूया, प्रार्थूया. बापा, भाग्योन आंतुनीन तुझे आनी पवित्र सुबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया मातशी. सिस्टर सेंड्रा आमकां आसा. कोणाक आमकां कावन्सिलींग घेवंक जाय जाल्यार आमकां तिका मेळूंक जाता. गेल्ल्या देव बरें करूं. आमी उबी रावुया, हात जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पोरा. देवाचे उपकार. जय जय सर्वेस्पोरा. भाग्यवान आंतोनीची विनवणी मागोंक मागणें. भाग्यवान आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुड्यान येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोर्म दुता.
कोर मोजें जिवीत नितोळ निर्मोळ बोर मोजें मौन जाणवायेन पेटोय मोजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिंकोय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी मोजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें कोत्ता. हांवें तुजे वेगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोस त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवन आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोदरे म्हजे हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींनी म्हाका निवार. तुजे वेगेन आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो कोरजो उक्त्यो कोर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. ओचोऱ्यांच्या बागेवन दांतोवन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पोदवेदार मोजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. Gloria de que cree,